आर.टी.आय घालतल्याक खंयचो घालोगाय जावपाचो असलो सरकाराचो कारभार. सरकाराचो 2015-16 वर्साचो प्लान आनी नॉन प्लान खर्च कितलो जाला काय म्हूण प्रुडंटान फायनान्स डिपार्टमेंटाक कांय म्हयन्या फाटीं एक आर.टी.आय अर्ज घाल्लो. 18 जानेर 2016 ह्या दिसाचो आर.टी.आय अर्ज. ही सगळी म्हायती फायनान्सा कडेन नासता अशी न्ही. तरीकूय 25 जानेराक फायनान्सान तो आर.टी.आय सरकाराच्या सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांक मार्क करून अर्ज करतल्याक तुमीच तुमचो प्लान नॉन प्लान खर्च सांगात म्हूण आर.टी.आय काडून त्यांच्या माथ्यार मारलो. थंयच्यान तो आर.टी.आय प्रश्नाचो प्रवास सुरू जालो तो केन्ना सोंपलोच ना. प्रत्येक खातें एकल्याचे दुसऱ्याचेर दुखलीत आर.टी.आय अर्ज घालतल्याच्या टेबलार फुडले 5-6 म्हयने फक्त लेटरां आनी कॉरस्पॉन्डन्साच्या सीसीच्यो राशी पडल्यो. खात्याच्या मुखेल्यांनी तांच्या पी.आय.ओक आनी बाकीच्या डिव्हिजनाक अर्जाच्यो कॉपी धाडल्यो. ताची प्रत्येक खात्याची सीसी अर्जदाराक. सरकाराचे 80 वयर हेड्स, इतल्या जाणांचे कॉरस्पॉन्डन्स आनी तांच्यो सीसी. ते आर.टी.आय अर्जाचेर खात्यांनी त्यांचे भितर केल्ल्या प्रत्येक पत्रव्यवहाराची एक कॉपी अर्जदाराक पोस्टांतल्यान पावंक लागली. पी.डब्ल्यू.डीच्या वेगवेगळ्या सॅक्शनांनी आपापले प्लान आनी नॉन प्लान पोस्टांतल्यान धाडून दिले. पी.डब्ल्यू.डीच्या एका सॅक्शनान म्हायती दिवंक 1215 रुपया भरपाक लायले. नाजाल्यार ऑफिस चालू आसतना येवन म्हायती स्वता सोदून व्हर म्हूण कॉरस्पॉन्डन्स आयले. पी.डब्ल्यू.डीची बाकीची चडशी सॅक्शनां आनी सरकाराच्या चडशा खात्यांनी एका पानार आपलो खर्च पोस्टांतल्यान धाडून दिलो. आर.टी.आयची जाप दिवपाची मुजत सोंपल्या उपरांत अर्ज मेळ्ळा म्हूण जाप दिनासतना परत एच.ओ.डीक अर्ज धाडपाचे प्रकार खात्या मजगतीं जाले. एका येद्याशा आर.टी.आय अर्जाचेर फायनान्स खात्यान कितलो खर्च केलो पळयात. सरकारी स्टाफाचो आनी अर्जदाराचो वेळ पिड्ड्यार केलो पळयात. खात्या भितर जाल्ले प्रत्येक पत्रव्यवहाराची कॉपी वा सीसी पोस्टांतल्यान अर्जदाराक. आर.टी.आयचो हो पत्रव्यवहार 3.5 म्हयने चल्लो. दर दिसा 7-8 रेजिस्टर एडी प्रुडंटांत येताल्यो. 150 वयर पत्रां आनी 250 वयर पानां अर्जदाराक पावलीं. दरेका रेजिस्टर एडीचेर 25 रुपयांचो स्टॅम्प वापरला. स्टॅम्पाचेरूच सरकारान सुमार 4,500 मोडले. जानेरांत केल्ल्या अर्जाची एका खात्याची जाप एप्रिलांत मेळ्ळी. आतां हें पळयात. आमी विचारला तोच प्रश्न 3 आमदारांनी वेगवेगळ्या विधानसभा अधिवेशना वेळार सरकाराक विचारला. तांकां मात वित्त खात्यान जापो स्वता एका पानार आनी एका वळीत दिल्यो. आमदारान विधानसभेत विचारल्यार फायनान्स खातें स्वता जाप दिता आनी लोकांचो आर.टी.आय अर्ज 80 वयर खात्यांनी भोंवडावन फातर्पेच्यान गोंय लागीं करपाचो कारभार. अर्ज करतल्याच्या हाताक फक्त कॉरस्पॉन्डन्साच्यो राशी. भीक नाका पूण कुत्र्याक आवर म्हणपाची पाळी अर्ज करतल्याचेर येवंक जाय असलो सरकाराचो आर.टी.आयचो कारभार. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशी